मोगाच्या भावा भयणांनो, कोरोना व्हायरस ही पिडीक लागून आख्खो संवसार दुखी जाला. कितलीं जाणां मेलीं, लाखांनी लोक तांकां ही पिडा लागल्या. केन्ना कशी आनी कोणाक लागता तें समजना. आमी चतूर रावंक जाय. भावार्थान भरून देवाक उलो मारुया. दूख आनी पिडी आड झुजूंक भेटिल्ल्या आयतारा देवाचें उतर आमकां बुजवण जाता. एजेकिएल प्रवादी यावेची ख्यास्त पातकान जियेतली पुर्जेक फावो जातली म्हूण सांगता. तरी तो पुर्जेक नवसरणीचो आनी नव्या जिविताचो भरवंसो दिता. आपल्या दर्शनान सुक्या हाडांक मास येतोलें आनी जीव येवन जिवी मनशां जातलीं म्हूण सांगता. आनी भाग्यवंत पावलूच्या तोंडांतल्यान देव आपलो आत्मो दितलो म्हूण सांगता. कित्याक आमकां देवान प्रामाणीक केल्यान. लाजरूस हाका जेजू जिवंत करता. तो जिविताचो धनी. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो मरचो ना आनी मेलोय जाल्यार जिवो आसतलो. ही जेजूची उतरां भावार्थान मानून घेवया. भूक पयस जावंक देव तर सगल्यांक जेवण पावोशें दिता. तें सगल्यांक पावूंक सरकारान फावो ते उपाय घेवंक मागुया. ही वरिश्ट पिडेंत मेल्ल्यान तांकां देवाची काकूट मागुया. ही पिडा कोबार जावंक उपाय घेवया. घरांतलीं भायर सरची न्हय. कुटुंबाच्या वांगड्या सांगाता वेळ सारुया. मागणें करुया. फोनार खबर घेवन गरजेवंतांक पावुया. पूण सांबाळून. बरे सामारितान जावया. देवाचेर बाबाट धरून आमचें पातक रडुया. ही पिडा आमी पयस करुया. गॉड ब्लेस यू.